नमस्कार, कारवार न्यूजवर तुमका स्वागत करता। गोकर्ण आत्मलिंग पूजा करचे संबंध उपाधिवंत आणि देवस्थानाला प्रशासकीय मंडळ सदस्यामध्ये झाले वादन। भक्त लोकांक आत्मलिंगाचे दर्शनाक अवकाश नाशिलो जाल्यार आता जिल्हाधिकारीला पुढाकारान हो वाद मिटलो। कर्नाटक राज्या भितर ईश्वराले आत्मलिंग आशिल्ले एकच देवस्थान आसा आणि ते उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटात गोकर्णात आसा। तेजेन राज्य आणि इतर राज्याच्या इतलेतनी देश विदेशाच्यान भक्त प्रवासी गोकर्ण येवन श्री महाबळेश्वराले दर्शन घेतात। काही विशया संबंध सुप्रीम कोर्टात आशिल्ले देवस्थानाचो विचार आता निकाल जावन घेवन देवस्थानाचे देखभाल करूंक पुजारी समेत कमिटी केल्ली, पण गेल्या एक महिन्या फाटी पुजा करचे विचारा संबंध उपाधिवंत आणि प्रशासकीय मंडळीचे सदस्यां मदीं वाद जाल्लो। तेजेन भक्त लोकांक आत्मलिंगाचे दर्शन बंद आशिल्ले, पण आता जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमगेल्या पुढाकारात हो वाद मेटलो। कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे परंपरागत पूजा करते येयले उपाधिवंताक आत्मलिंगाक पूज करूंक अवकाश दिवूक तेमी सांगले। ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಮಿತಿಯ 27th ಅಂತೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, this committee does not have the authority to decide on who is having what kind of traditional rights, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು। ದಿನನಿತ್ಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಉಪಾಧಿವಂತರಾಗಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಡಿರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಮಿತಿ ಟು ಅಲೌ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಂಬಡಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ। ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, या गावच्या विद्यार्थ्यांक शाळेत वयतले जाल्यार बनवचो व्हळ पार करून वयचे पडटा। पावसाळ्यात ह्या गावचो संबंध तुटता, तेजेन विद्यार्थी लोकांक 6 महिने शाळा सोडची पडटा। ह्या गावच्या परिस्थितीबद्दल कल्पेश नाईक हेमगेल एक रिपोर्ट। ह्या गांवच्या लोकांक सद्दी कामाधंद्या वयतले जाल्यार सुमार 8 किलोमीटर पाड वाटेन चलत वचूं जाय। हांचो होळ पावसात बंद होते रावता, तेजेन सुमार 6 महिने हांच्या लोकांक दुसऱ्या गांवचे संपर्क तुटता। होळ बंद होतेत आशिल्ल्यान शाळेचे विद्यार्थी हाताक हात धरून घेवन होळ पार करतात। तशेंच तकलेचेर सुपारी पोटली किंवा इतर वस्तूचे पोटली घेवन ग्रामस्थ बी होळ पार करतात। हे दृश्य पळोवंक मेळिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या होन्नावर तालुक्याच्या महिमे गांवांत। होन्नावरच्यान 48 किलोमीटर पयस आशिल्ले उपपोणी ग्रामपंचायती भागातले महिमे गांवांत सुमार 1200 पेक्षा जास्त जनसंख्या आसा। ह्या गांवचे सुमार 40 विद्यार्थी सद्दी 8 किलोमीटर पयस रानांतल्यान पाड वाटेन चलत शाळे वयतात। वाटेच्या मदीं एक होळ मेळटा। हो होळ पार करतले विद्यार्थी ग्रामस्थाक व्हड समस्या जाती आसा। पावसात हो होळ बंद नवता, उदक जोरात होते आशिल्ल्यान होळ पार करचे शक्य जायना। तेजेन पावसाळ्याचे दिवसाक शाळेक वचनासतना घरा रावचे नाइलाज जाता। शाळेक वचूंकूच जाय जाल्यार दोनी बाजून दोरी बांदून दोरेक दनगन होळ पार करची परिस्थिती आसा आणि हे करचे खतरो बी आसा। ना तर पावसात संबंधिकाल्या घरात रावचे पडटा। होळ पार करच्या भयेन पालक आपल्या भुरग्याक शाळेंतल्यान काडचे विचार करते आसात।
ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಹೊಳಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಅಂತೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದರೆ 10-15 ದಿನ ಬರಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಗೆರ್ಸೋಪ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 4:30-5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎದ್ಕೊಂಡು ಚಹಾ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. 5:15 ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1:45-2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಆಗ್ತದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 8.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ तार रोड होगलिಕ್ಕೆ. भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळिल्ले तेन्नाच्यान महिमे ग्राम फाटी पडील गांवाच्या पट्टेत आसा. हांगा सारको रस्तो ना. ब्रिज जावूंक जाय म्हणून गेल्ल्या 50 वर्सांच्यान लोक प्रयत्न करतेच आसात. पण राजकारणी लोकांले इच्छाशक्ती ना आशिल्ल्यान आनी अधिकाऱ्याल्या दुर्लक्षान ह्या गांवाक आजुनी गरजेची सवलत मेळ्ळी ना. 3 वर्षाच्या 6 म्हयने हो गांव जगातल्या संपर्कांतल्यान पयस उरता. तशें म्हूण पावसाळ्याचे 6 महिने गरजेची वस्तू हेमी पहिलेच हाडून घेवन घरात दवरून घेतात. पावसाळ्यात रोगी किंवा गर्भवतीक खूप त्रास भोगचे पडटा. आरोग्य बिघडल्यार उठून होळ पार करचे पडटा. लोकप्रतिनिधीक अधिकारीक खूप पटी अर्ज दिवन घेवन मागणी केल्यार बी हांगा कितीच सवलत दिली ना म्हणटात स्थानिक लोक. ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಶೋಚನೀಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೊನ್ನವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಕಷ್ಟ. ಆಚೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಮೇದಲ್ಲೇವ ಕಾಳು ಕಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೇ ಎಂಡಿಗೆ ತಂದು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಆಚೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈಚೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಆಚಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. पळोवंक गेल्यार ह्या गांवांत आशिल्ले समस्येक ग्रामस्थांक आपले भुरग्याक शाळेंत धाडूंक बी फाटी फुडी पळयतात. कान दोळे बंद करून घेवन आशिल्ले सरकार आतां तरी ह्या गांवच्या लोकांसाठी मदतीक पावू अशी सगळे जाण मागणी करते आसात. एक महिलेला पोटात वाढीले 4 किलोचे फायब्रॉइड गड्डो शस्त्रक्रिया करून बाहेर काढूक किम्स अधीक्षक आणि स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर शिवानंद कुर्तोडकर हेमी नेतृत्व केलेल्या टीमान यश मिळवले. कुमटा तालुक्याच्या निस्तकार मिळलेल्या पोटात हो गड्डो वाढिलो. ती गेल्ल्या 10 महिन्याच्यान फायब्रॉइड समस्येन त्रास काडटाली. पयलीं खूब कडेन इलाज केले जाल्यार बी त्या महिलेल्या देहात रगत कमी आशिल्ल्यान शस्त्रक्रिया करूक वैद्य फाटी सरताले. ह्या महिलेलो घोव निधन जाला. लहान 2 भुरगीं आसात. असले परिस्थितीत तेमगेल कुटुंबान महिलेक कारवारच्या किम्सात दाखल केले. किम्स अधीक्षक आणि स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर हेमी महिलेक इलाज केले आणि आपल्या टिमाक घेवन शस्त्रक्रिया करून 4 किलो वजनाचो गड्डो भायर काढले. वैद्य लोकांच्या ह्या कार्याक महिलेल्या कुटुंबान धन्यवाद सांगला. शस्त्रक्रियेत डॉक्टर स्पंदना, डॉक्टर परेश, डॉक्टर किशन, डॉक्टर ऐश्वर्या, नर्स मेघा आणि इतर वैद्यकीय कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले. रामनगरातल्या दुर्गादेवी मंदिरात विनायकी चतुर्थी निमित्तान देवीक गणपतीची आरास केली. रामनगरातल्या दुर्गादेवी देवस्थानात शनिवाराक विनायकी निमित्तान दुर्गादेवीक गणपती अवतारात सजयले. भाद्रपद चतुर्थीक गणपती स्थापना करूक जायना.
तेजेन दर वर्साक विनायकी चतुर्थीक देवीक गणपती रुपात साकार करतात अशें मंदिराचे पुजारी मोहन आंबेकर हेमी सांगले. तशेंच विजयादशमी पर्यंत देवीले अलग अलग रुपात आरास करतात. लोंढा वन विभागात गेल्या 8 दिवसांच्या जाते आशिल्ल्या वन्यजीवन सप्ताहाची आज सांगता झाली. लोंढा वन विभागात गेल्या 8 दिवसांच्या वन्यजीवन सप्ताहाक सुरुवात झाली. या सप्ताहाची सांगता शुक्राराक लोंढाच्या मेडलिंग स्कूल हिंगा 115 वर्षाच्या धोंडूबाई जंगले हेमगेल हातान फीत कापून केली. लोंढा वन विभाग कार्यालयाच्यान शालेय विद्यार्थ्यां जंगलाचे नाश करनाकात, जंगल वाचवा, वन्य प्राणी वाचवा असे सांगतेत गावात प्रभात फेरी कन कार्यक्रमाक सुरुवात केली. हो सप्ताह करचे दिवंगत इंदिरा गांधी हेमी सांगिले. तसमण हो कार्यक्रम दर वर्साक जाता. ह्याच उद्देशान वन विभाग स्थापना जालात आणि जंगल प्रदेश अस्तित्वात आसात असे खानापूर फॉरेस्ट विभागीय अधिकारी मल्लिना हुसनाळ हेमी सांगले. 35 वर्षांच्या जास्ती वर्षपण काम करते आशिल्ल्या कर्मचाऱ्याक शाल आणि श्रीफळ देऊन तेमगेल सत्कार केलो. 8 दिवसात गेयिल्ल्या स्पर्धेत विजयी जाल्ल्या शालेय विद्यार्थ्याक प्रमाणपत्र आणि स्मृतिचिन्ह दिले. या कार्यक्रमाक लोंढा वलय अधिकारी प्रशांत गौराणे, लोंढा ग्रामपंचायत अभिवृद्धी अधिकारी बलराज भजंत्री तसेच ग्रामपंचायत अध्यक्ष शेवरीन डयाश, निवृत्त अरण्य अधिकारी रमा गावडे, माउंट कार्मेल फादर जोखीम हेमी उपस्थित आशिले. एक नजर घाले आयतारच्या पंचांगाचेर. शनिवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 37 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. शनिवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 37 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 11, कुमटा 4, होन्नावर 1, शिर्शी 2, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 1, मुंडगोड 16 आणि हळयाळात 1 पॉझिटिव्ह केस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 55,782 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 54,818 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 184 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 780 लोकांले मरण जाला. आयज इतलोच न्यूज. मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.